मायनिंग व्यवसाय उपरांत आता भाजपाचो दळो गोयचे पारंपारीक व्यवसाय काबार करपाचेर आसा म्हण आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष लुइझिन फलेरो हांणी केला। भाजपा फक्त उलोवन दाखयता, प्रत्यक्षात आता 4 महिने जाले तरी बार्रा बंदी सारकिल्या विशयाचेर अजून पावरां उबारली दिसना। सरकारान ह्या मुद्द्याचेर कितें काम केलां म्हण प्रश्न फालेरो हांणी मुखार उपस्थित केला। आरडीएस गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनाली। Now is the Supreme Court order on bans on bars and restaurants which fall within 500 meters from the highways. सरकार आपण उपाय घेतलो म्हणटा, ऑर्डर येयल्ली देशभरांत 4 म्हयने जाले, सरकारान कांय पावल मारना। सरकार फकत उलयता आनी गोंयच्या लोकांक फुडयता। हांवें जेन्ना म्हाका गोमोन आयलें, कित्याक एक खंयच्या पत्राचेर आयिल्लें, तेन्ना ताबडतोब आय रेज दिस इश्यू की एक वाटेन मायनिंग बंद केलां, 1 लाख लोकांक रस्त्यार आतां टुरिजम काबार करपाचो प्रयत्न आहा। हांवें सरकाराक मागिल्लें, जेन्ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर येयल्ली, ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओवरनायट येयली ना। सुप्रीम कोर्टान युनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नॅशनल हायवेक बरयल्लें, तांणी गोंयच्या सरकाराक विचारलें, गोंयचो सरकार न्हिदलो, कांय रिप्लाय दिली ना। फायनली तेमी ऑर्डर दिली। आतां डिसेंबरांत ऑर्डर येयल्ली, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील 5 म्हयने जाले। कितले? 5 म्हयने जाले। सरकारान कांय उपाय केले ना। आमी सांगिल्लें ताबडतोब तुमी सुप्रीम कोर्टाक वचाय, रिट पिटिशन फायल करूया म्हणून। सरकारान फायल केलें ना। आतां न्यू बीजेपी सरकार येयलो, आदलो बीजेपी सरकार गेलो, तांणी कोत म्हणलें, तांणी कांय केलें ना। दुसरो उपाय हांवें सांगिल्लो, ऑल ज्यो नॅशनल एंड स्टेट हायवेज आहाय सगल्यो डिनोटिफाय कर म्हणून। पूण सरकारान कितें केलां, दे हॅव डन द ऑपोजीट। युनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नॅशनल हायवे, instead of denotifying the state and national highways in Goa, they have identified all the major district roads and denotified them district roads to the national highways.